आमी गीत घेवया A4 पेज नंबर 2 आपयल्याय म्हूण आमकां. आपयल्याय म्हूण आमकां भुरग्यांक तुज्या, ही पवित्र मिसाची भेटीक दोनया. वयर उबारून आमची गरीब काळजां, आयज तुका दिता खुदकुदी तारगां. वयर उबारून आमची गरीब काळजां, आयज तुका दिता खुदकुदी तारगां. सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सरस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भणीनो, आज आमी खेरीत भाशेन भाग्यवंत देवासेम पिलायची परब कोत्ता. तो भारताचो पयलो संत, फर्स्ट सेंट ऑफ इंडिया. तो केरला गांवांचो आनी उच पदवेची ताका नोकरी आसली. तो हिंदू धर्मांत जल्मलो आनी त्या वेळार सगळे लोक हे भाशेन हिंदू धर्मांत आसलेत. त्या वेळार डच सरकार हो गांव चलयतालो आनी ताची आनी एक सिपायाचे वडिलांची वळख जाली. वळख जाता जाता ते 2 दिसा खाटी धर्मांचे भासाभास कोत्ताले, कित्याक हे डच सरकार काथलीक आसलेत. आनी कोत्ता कोत्ता तो देवचो मोगान पडलो. तर खुशी आसली क्रिस्त जावंक शिकेन तो आनी ताचो कुटुंब क्रिस्तांव जाले. हे वेळार केरला सरकार घाबरलो, कित्याक हो क्रिस्तांव देवासिया खाली धर्मांची खूब खूब उलयतालो. ताचो प्रभाव दुसऱ्याच पडत म्हूण त्या गांवांत भायर काडलो आनी खूब पयसुल्ल्या दुसऱ्यांच्या गांवांत ताका धाडलो आनी ताका खूब पिडापी दिवन शेवटाक ताका जिवेशी मारलो. खास आमी आज भगवंताचो उगडो आसता म्हणून आमी हे मिसा भेटेन देवाक मागुया. आनी जो लोक आपल्या धर्मा साठी खूब खूब पिडापीत सोंसतात तेंचे पासत आमी मागुया. थोडो वेळ शांत रावन आमी आमची खास मागणी देवाच्या हातान घालुया. तशेंच आमच्या पातकूल उगडो आसता म्हणून देवाची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां भावा भणीनो म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच आंकवार मारयेक सवले देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भणीनो म्हज्या आमच्या सरस्वत्या लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमच्या पातकां बोगसून आमकां सासण जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थूया. सरेस्पर आमच्या बापा देवाच्या तुज्या भाग्यवंत रोग साक्षान भावाता खातीर कोस सोसून आनी मोरो पोरेन भावातान तीर रावन संवसाराची जोयत वेलें. त्या दिसाचो आमी भोगती उगडास कोत्ता. ताची जोयत संतोशान समरुंबून तांची देख घेवन भावाताक तीर रावंक आमकां कृपा दिवून आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी उलयता त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूतांचे आधीन करूंक ना. एके सुवातेर
कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय, आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयां तळा घाल्याय. सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्यो जाल्यार ताचे खाल घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू ताच्या खाला आसात म्हूण आमी आजून पळय ना. पूण देवदूतां म्हूण मातसो ल्हान जालोल्याक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी पोरजोळान बोल्लोलो आमी पळयता. देवाचे उदार खुशे प्रमाणें ताणें सगल्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूंचो ओरोम आनी शेवट जायत्या पुतां धुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारुणाचे वाटेन तांकांच चलयतल्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कश्टां वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र करता तो आनी पवित्र जातात तीं एकाच मुळाक थावन उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लजेना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावां भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वखाणटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या हातांच्या रोशनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. परतून म्हणया, तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हड तें नांव तुजें. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? जबाब, तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोशनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब, तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सोवसां पर्यान एणे तेणें उबतलीं. वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं. दोर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे आधीन केलां. सगळें ताचे आधीन केलां. जबाब, तुज्या हातांच्या रोचनाचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesborok, soy, soy, sorvesborok, soy, soy, sorvesborok, soy, soy. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशांचें उतर कशें न्हय,
बोगोर देवाचें उतर कशें. Sorbes morak, soy sorbes morak, soy sorbes morak, soy. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेव क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस कफरनामा पर्यंत गेले आनी सोनवार पावतच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणे विशीं लोक अजाप जातालो कित्याक धर्मशास्त्रांनी भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले पर्यंत तो तांकां शिकयतालो. मेलो आत्मा बसलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजराच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयला कितें? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेळो भायर सर. आनी मेलो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून तांचे वेळो भायर सरलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें नवी शिकवण ही आनी अधिकाऱ्यान दिलोली. मेल्ल्या आत्म्यांक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच घाल्याच्या एका प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, काल आमी सादो काळ सुरू केला आनी ह्या साद्या काळार आमी मार्कूचें शुभ वर्तमान वाचता. 2 दिसा थोडो एक भाग. कोण जायो तो मार्कू, एवंजलिस्ट मार्कू? आनी पळयता की तो दिवचो 2 दूत नासलो, ताचें नांव आमकां दिश्टी पडना. तसो तो दिवचो शिसूय नासलो. तो कोण जाय ताका इतली खुली खबर खंय मेळ्ळी दिवची? तो जावन आसलो पेद्रूचो शीस. आनी ज्या वेळा गांवांत पेद्रू गेलो तेणें तो ताच्या सांगाती आसलो आनी जी भाशणां पेद्रून केलीं ती सगळीं जमा करून खूब खबर काडून ताणें जिवचे क्रिस्ताच्या जिविताची आमकां एक खबर दिली. अशा भागांत आमी 2 मुद्दे दिश्टी पडटात. पयलो म्हणजे जेजू अधिकारान उलयतालो. ही स्पोक विथ ऑथॉरिटी. आनी ताका हो अधिकार कोणें दिलो जायत? आमी जाणा की जेन्ना आमी खूब अभ्यास करता एक विशयाचेर तेन्ना आमकां एक भाशेन अधिकार मेळटा. पूण जेजूक अधिकार कोणें दिलो जायत? ताच्या बापान. जेन्ना ताणें बाप्तिस्म घेतलो तेन्ना स्वर उगडलें, पवित्र आत्मा ताच्या बरोबर आयलो आनी बापान म्हणलें, हो म्हजो अपुरबायचो पूत, ताचें आयकात. जेजूक पदवी मेळ्ळी कित्याक बापान ताका दिल्ली. आमी बाप्तिस्म घेतला आनी त्या वेळार आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा आयलो. त्या वेळार आमकांय एक भाशेन वाज आमी आयकलो जायत. आमी देवाची अपुरबायची भुरगीं. त्या वेळार आमकांय पदवी मेळ्ळा जिवची खबर परगटूंक. आमी कसली पदवी वापरतात काय? जी आमकां देवान दिली वो आमची खास पदवी देवाची उतर परगटूंक. दुसरी वस्त म्हणजे आमी आयकलां की त्या वेळार एक मेल्ल्या आत्म्यान भरलेलो एक मनीस आसलो आनी जेजून ताका बरो केलो. जेजू आयलो संवसारान एक कारणा खातीर मनशांक बरें करूंक, जे पिड्या प्रती सांपडले तांकां बरें करूंक. आमच्या जिवितांत मेल्ले आत्मे आसात काय? आमचें आपलेपण, स्वार्थीपण, द्वेश, राग, एक भाशेन मेल्ले आत्मे. थोडो वेळ शांत रावन आमी हे आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. जर आमच्या जिवितांत मेल्ले आत्मे आसात आमी खूब प्रयत्न तांकां भायर काडूंक खूब प्रयत्न करुया. तशें आमी
देवाचो आदार मागुया. आमी गीत घेवया C43 पेज नंबर 46 वेदीचेर उल्या सोवे. वेदीचेर उल्या सोवे आमची म्हजे बाबनामचे बलिदान देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मारून घेव. प्रार्थुया. वो पवित्र बापा, तुझे भाग्यवंत रोगसाचाचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. ती तूं दोळायन मानून घे आनी ती भावार्थान तें तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक हे बलिदाना वरवीं आमकां घोटाय दी. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोड पेदरा ससनांचे देवा, सोर्क आनी सोत आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रोचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकी केली. ह्या खातीर सगळीं रोशनां आनंदान कोता तुजी सेवा. पृथ्वी तुका वाकाणटा, तारोन मेलोली तुजी पोरजा. स्वर्गा एका ताळ्यान तुका दिन वाचता. तुज्या स्वता भक्तांची सोबा देखूनच सगल्या देवतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोयर. तुज्या पवित्र आपण जाणून ही देणी पवित्र करून मागता, जावन ती आमकां जुगुस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वचे आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाताचो गोट पोरगोटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरमताव. तुझें पुनर्जीवनपण आमी पोरगोटाव. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेकताव. बापा देवचे मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी वजाचो उंडो आनी सोडूनचे काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केल्ले देखून आमी तुका दिन वाचता.
Jezus kurawa sabtala ama samestang pot ektai kormun ami numurtain maktang. Sores para आके पितुस्तातो पोस सोबे सोगरास कोर आणि फ्रान्सिस आमच्या भागवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आणि सीमा फर्नांडीस तिच्या आदारी आणि सगळ्या यादिके वर्गा बरोबर तिका प्रति मोकांत वाडोय पुन्हा बसून मेल्ल्या त्यांच्या बाबा मनीची काकलत कोत ताका तुझा कुठे मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पुलचोळ मुकामोल पळोवंक फावो कर आमची दोग करून मागता आमकां देवाचे मागीर सांगाती तिचा पोती बागवेन जुसे बागवेन दोर दुतां सुखान तुका मानवल नेतो सगळ्या भक्तां बरोबर सासणे सुखांक आमकां वांटो दी तांणे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपोत वेदार बापा सोड वडवून आनी वैभव तुका ससनाच्या सासनांक आमेन. जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां आळें पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुजे सुखाक आनी आमच्या सोडा क्रिस्ताची येणेक आमी बरोशें ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदक काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासनांक सुमेन जेजो क्रिस्ता तुवें तें दोरटांक मोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शिळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाय ती शेल्याच्या जेवणा पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आमी गीत घेवया D29 पेज नंबर 62 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या
मोशनवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाण मोदी खरें सांगता तुवें हांव आसा तुजो शब्द आयकून तुजो मोग ओळखून संतोशान सगळीं तुका वखणटा आमची मोदेराव जेजू मोशनवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाण मोदी खरें सांगता तुवें हांव आसा प्रार्थूया. सर्व बलिष्ठ आणि मोगाळ देवा, खुर्साच्या गोटाची जाणवाय तुझ्या रोगसाक्षान उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केली आणि खुर्सात येवजून भेटवलेल्या योजनाची घोटाय ह्या संस्कारांत तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायन विस्वासपणेन ताचो पाठलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगळे हुर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव कोरचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात दर्शन मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवान फ्रांसीस शावराक मागणें सोनी बरोबर करूया. भगवंत फ्रांसीस शावेरा जेवचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेवचें नांव आनी सोडोवणची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय तो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे दिना खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनवती ते शाती पावय म्हूण मागता.
आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू पोरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां आमेन. आमी गीत घेवया F10 पेज नंबर 90 खोडपार आपली सोबा बांदल्या. Tuzo moksas nang tokpatso sorves poro Tuja tachi rotsning sardonaka Korpar apli soba bandya Tika halang kono shokna Aplyat sotang tirandolya Tika konslang kornang tangna Tuzo moksas nang tokpatso sorves poro Tuja tachi rotsning sardonaka
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरमी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाताक खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे वेळार कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता लूक 22 40:4 ते 40:5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गोळटोल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरीं जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकरून चड गरज आसलेल्या दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात जुआंव 19:1
तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेरबोण मारूंक लायले. आमच्या बाप्पा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आणि सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्यां खातीर विनोदी कोर,
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदी आता आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलोल्या. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याचे मुणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमच्या बापा सगळं आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां काल ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान ओ करून चोड गरज आसलोल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजूक खुर्सार खेळायतात आनी जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी Naman Maria, कृपेन भरले, सर्वेस पोचता आहे सावस्त्रामध्ये तू सदैव सदैवच पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupenbalale, Survespo Chatayan Sao, Sramadet Sudaivin, Sudaив Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापिया खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitr Atmyank. आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन O म्हज्या मोगाचे O म्हज्या जेजू, मोगाचे भुगोसम जेजू, कामची भुगोसम पातकां, कामची पातकां, निवारम कायमपणांतल्या निवारम उज्यांतली, कायमपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक, सगळ्या वो करून आत्म्यांक, चोड उदी गरज करून असलेल्या, चोड गरज असलेल्या. नमान राणये, काकुतीचे काकुळचे माये, माये, तूंच तूंच गे की आमचे आमचे जिवीत, अमृत आणि परवासो. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंत देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आता आणि सदा सदा काल
Welcome, sisters and brothers, to participate in this sacred mysteries. You have your intentions in mind. We have special intentions for this Mass. Let us keep them all in mind and heart. Today, we are celebrating the feast of an Indian lay person saint. His name is Devasahayam Pillai. He was born in 1712 and he died in 1752. Now, 36 years he lived. He was working for a Maharaja. He came from a Nair family. He was converted through the preaching of one of the Dutch persons who had come there. And when he did become a Christian, he took the name of Lazarus, which means Devasahagayam. Now, what happened to him was, in the court, he was fighting for equality among peoples. In those days, there was a lot of caste system and there was great distinctions between them. So because of this, and because he was a high-standing officer, they told him to stop it. And he says, no, this is my conviction. We have to live as brothers and sisters, all of us. And for this, he was martyred. Let us ask him to intercede for us. There are many people who are fighting for justice, for equality, because in Christ, there is no distinction between male, female, black, white, and yet we have all these distinctions everywhere. Let us ask him to intercede for us at this Mass. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. As we have been preparing for this Mass, let us call to mind the things that are not allowing us to be free. Internally, we are caught up with many thoughts, feelings, various kinds. They are not abating. There's no internal silence. And so, at this moment, let us humbly ask God to pardon us our sins. But let us acknowledge them and say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us as children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Almighty and merciful God, who brought your martyr, blessed Devasahayam, to overcome the torments of his passion, grant that we, who celebrate the day of his triumph, may remain invincible under your protection against the snares of the enemy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A reading from the letter to the Hebrews. It was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking. It has been testified somewhere. What is man that thou art mindful of him, or the Son of Man that thou carest for him? Thou didst make him
for a little while lower than the angels. Thou hast crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. Now, in putting everything in subjection to him, he left nothing outside his control. As it is, we do not yet see everything in subjection to him, but we see Jesus, who for a little while was made lower than the angels, crowned with glory and honor because of the suffering of death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. For it was fitting that he, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, should make the pioneer of their salvation perfect through suffering. For he who sanctifies and those who are sanctified have all one origin. That is why he is not ashamed to call them brethren, saying, I will proclaim thy name to my brethren. In the midst of the congregation, I will praise thee. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Your response is, Your Son, you gave power over the works of your hand. Please repeat. Your Son, you gave power over the works of your hand. How great is your name, O Lord our God, through all the earth. What is man that you should keep him in mind? Mortal man that you care for him. Response. Your Son, you gave power over the works of your hand. Yet you have made him little less than a god. With glory and honor you crowned him, gave him power over the works of your hand, put all things under his feet. Response. Your Son, you gave power over the works of your hand. All of them sheep and cattle, yes, even the savage beasts, birds of the air and fish that make their way through the waters. Response. Your Son, you gave power over the works of your hand. The Gospel Acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Teach me your paths, my God. Make me walk in your truth. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. Immediately, Jesus left the synagogue and entered the house of Simon and Andrew with James. Jesus and his disciples went to Capernaum, and immediately on the Sabbath he entered the synagogue and taught. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one who had authority, and not as the scribes. And immediately there was in their synagogue a man with an unclean spirit. He cried out, What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. But Jesus rebuked him, saying, Be silent and come out of him. And the unclean spirit, convulsing him and crying with a loud voice, came out of him. And they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying, What is this? A new teaching? With authority he commands even the unclean spirits, and they obey him. And at once his fame spread everywhere throughout all the surrounding region of Galilee.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers, there is a very strong reference Jesus has made today. When this person with the demon was there, who spoke? The demon spoke. And what did he do? He silenced them and commanded them to come out. Commanded him to come out. And he came out, convulsing him. They were all amazed. Now, something like this is happening also to us. If you look carefully at what's going on in your mind, you will know there are a lot of thoughts, a lot of feelings, a lot of ideas, a lot of noise going on inside us. Are we silent? And do we know how to remain silent? You may be very quiet, but there's so much of noise going on inside you. So how do you do that? It is in the name of Jesus. Demons will flee. So if you take the name of Jesus while these thoughts, these feelings come and surrender them to Jesus, they will be simply taken away. Because you have seen how the evil spirits which are there within us, they do all these noises within us. They disturb the silence. Whereas the Spirit of God does not do that. It keeps us calm. If you can understand this, I suppose you're going to get now to what must I do. You've been told what to do. I've been repeating this so often that you may be even disgusted with me telling you this. At night, kindly, just before you go to bed, take your rosary, and on each bead, this is one breath. As you breathe in, you're filled with Jesus. Because Jesus is the breath of life. He is the life in us. But this life is contaminated by good and evil spirit. But how does it work? It comes because of the ego self. And the absence of ego is silence. Because the ego is the one that attracts all this. If the self is united to Jesus, then we will have good things coming us. If the self is united to the evil one, then all those noises will start coming. Very simple. But it all depends on us. Where do you want to be focused on? On self or on Jesus? This is what we have to decide. And so just before we go to bed, you remain centered on Jesus. Zabardasti means I am going to do this. And do the full length of the rosary. It is 59 times. And you will be able to, in Him, receive. Eyes, and just let Jesus' name cleanse every thought, good, bad, ugly, every feeling, every memory in us, so that internally we are silent. They will cry out to Him. He will just keep them silent, and they will all come out of us. Because in us is dwelling Jesus. And how can we allow this evil to also control our life when the foundation of our life is Jesus? Let us get into this conviction, Lord, enlighten our minds and heart so that
what is true may be lived out in us, and we may experience the joy of living in you, through you, and with you. Amen. Blessed are you, Lord God, full of grace, and human is blessed, the bread of life. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God, our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Sanctify our offerings by your blessing, O Lord, we pray, and by your grace may we be set afire with that flame of your love, through which Saint Devasayam overcame every bodily torment. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For the blood of your blessed martyrs, Devasaham, poured out like Christ's to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestows strength to bear you witness through Christ our Lord. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end we acclaim, Holy, 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 holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks
that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Philip Neri, our Bishop, Simea, our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus has taught us that God is our Father. Jesus is dwelling in us, and we are dwelling in him. Let us keep all our intentions in mind and heart, praying for ourselves, our families, our church, our country, our world. Let us keep everyone in our hearts as we now, filled with his Spirit, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other with some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. Page 132, D67. Come, O Lord, and be my all. Come, O Lord, and be my all. D67, page 132, page 132.
Joy and peace of Christ. Thanks be to God. God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. You went from such your love and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of Saint Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of your desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. My dear sisters and brothers, I would like to recommend you this calendar which we have printed from the Basilica. It's on the life of Saint Francis Xavier, means pictures on his life. Also the Basilica, how it was in the years before the plaster was removed, and how the celebrations of the expositions used to take place. That time there was no photography, it was painted. So this calendar is available outside for 100 rupees. Page 95, C69, in his time, C69, page 95. In his time.